नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांचो येवकार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आयचे जे आमचे अतिथी आसात, आमचे जे गेस्ट स्पिकर आसात त्यो आसा डॉक्टर प्रियांका कामत धाकणकर, गोंयच्यो नामनेच्यो बालरोग तज्ञ म्हणजे ल्हान भुरग्यांच्या दुयेंसांच्यो तज्ञ दोतोर. आनी आयज जो आमचो विशय आसतलो तो म्हणजे ल्हान भुरग्यां मदीं दिसपी सर्वसामान्यपणे जावपी जे कॉमन आजार आसात, म्हणजे अशे रुटीनली जावपी, तांचे विशीं एक सविस्तर चर्चा करपा खातीर. कारण ज्या घरांत ल्हान भुरगीं आसतात थंय ही ल्हान ल्हान दुयेंसां आसतात आनी तेन्ना केन्ना केन्ना एज पेरंट केन्ना केन्ना पॅनीक जावचेंय पडटा आनी ते जातातूय बी. पण हाचेर विस्कटावन म्हायती दिवपा खातीर आज आमचे आसा डॉक्टर प्रियांका. डॉक्टर नमस्कार आनी तुमकां येवकार. डॉक्टर, जेन्ना आमी पळयतात की ल्हान भुरगे की ओवरऑल अशें सगळ्याच घरांत आसता आनी खंयच्या मनशाक ल्हान भुरग्याचे दे आर मोर कन्सर्न. आतां खंयच्याय समज जाणट्या मनशाक जोर आयलो तो पयलीं 4 दीस आंगार काडटा, मागीर दोतोरा कडेन वता, तातूंत 10 गुळयो बरयल्यो जाल्यार 5 हाडटा, तातूंतले 3 घेता. हे सगळे प्रकार तो एक्सपेरिमेंट्स करून पळयता. बट युजली वेन इट इज कमिंग टू द पेडियाट्रीक एज ग्रुप किंवा ल्हान भुरग्यां मदीं हे प्रकार सहसा जायनात. सो जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर उलयता तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हणजे ही ल्हान भुरग्यां मदीं दिसपी सर्वसामान्य म्हणजे कॉमन दुयेंसां खंयची आसता तेचेर मागीर ल्हानशें तुमी आमकां सांगा, मागीर आमचे फुडले प्रश्न आसतलेच. आता फाटल्या काही दिवसांनी इनफॅक्ट 1-2 महिन्यांनी आम्ही ऐकलाच आसतलें की घराघरांनी एकूच कंप्लेन आसता, आपल्या भुरग्याक जोर आयला, थंडी जाल्या, खोकली आसा. सो दिस इज वन टायप ऑफ इलनेस जाका आमी ARI म्हणटा, अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. आमचे जे रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आसा न्ही 2 तरेचे आसपाक शकता. अपर रेस्पिरेटरी म्हणल्यार आमचे नाक, कानाची थंडी, ताळो फुलून येवन थंडी जाता, ताका अपर रेस्पिरेटरी म्हणटात. आणि लोवर रेस्पिरेटरी म्हणल्यार पुल्मा जी आमची लंग्स इन्वॉल्व आसता, न्युमोनिया जाता, ब्रोंकायटिस, ब्रोंक्युलायटिस. सो दिस इज वन टायप ऑफ इलनेस, ARI. सेकंड टायप म्हणल्यार कितें, लूज मोशन्स, पातळ संडास जावप, वॉमिटींग जावन येवप, पोटान दुखप, जोर येवप, हे गॅस्ट्रोएंटरायटीस. जेन्ना आमचे स्टमक अपसेट जावन इन्फेक्शन जाता तें. कातीची दुयेंसां, हिवाळ्याच्या सिजन, विंटर सिजनान कातीची दुयेंसां लायक एक्झिमा, एटोपिक डर्मेटायटीस, कातीक फोड येवप, एब्सेस येवप, हें आसपाक शकता. फाटल्या काही वर्सांनी 2 ते 3 वर्सांनी ज्या व्हायरसान फूल जगाक हालयलां, कोरोना व्हायरस, तेय बी दुयेंस भुरग्यांनी दिसून येता. बाकीची मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, ही जी दुयेंसां आसा ती बी भुरग्यांक अफेक्ट करतात. बरोबर. डॉक्टर, अनेक वेळेस म्हणजे इंटरप्ट करता, थोडेशे म्हणजे कितें हँड, फूट अँड माउथ किंवा फुगाव, बाकीचे हे हुरहुरे, सुरसुरे, हे टायपची दुयेंसां असतात. तर जेन्ना आमी अशी ह्या टायपची दुयेंसांची सर्वसामान्यपणे जशें तुमी सांगलें की जोर येवप, लूज मोशन, पातळ संडास जावप, पोटान दुखप, वकार येवप, हे कॉमन असतात. तर ही दुयेंसां जातात कित्याक, म्हणजे वॉट आर द कॉजीस? आता जीव जंतू जे आसा ते 2 तरेचे आसपाक शकता. व्हेरी कॉमन जे आमच्या भुरग्यांनी जाता इज व्हायरल इन्फेक्शन. कॉमन कोल्ड which is very common, म्हणून it is said it's common cold. खरे जातून डिफरंट व्हायरसेस. आता विंटर सीझन आमी पळयलो न्ही, कमीत कमी 150 ते 200 व्हायरसेस आमच्या भोंवतणी आसता. सो वी सी की इन्फेक्शन रेट जी व्हायरल इन्फेक्शनान जाता, जी भुरगीं अफेक्ट जाता ती बी चड प्रमाणान विंटर सीझन जावपाक शकता. तशेंच रेनी सीझनान, कित्याक पावसाळ्यान सामकें ह्युमिड वातावरण असल्या खातीर खूब जीव जंतू आमच्या सरावंडींग आसपाक शकता. सो ही व्हायरल इन्फेक्शन्स जे आसता तातूंत कॉमन कोल्ड, आता इन्फ्लुएन्झा म्हणून आनी एक तरेचो व्हायरस आसा जातून मातशें खर टायप ऑफ इन्फेक्शन, म्हणजे हाय फिवर, सामकें सिवियर बॉडी एक, जाच्या बद्दल आमी उलयतलीच थोड्या वेळान. आनी RSV, रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस म्हणून एक आसा जातून ल्हान भुरगीं, आमची माणकुली भुरगीं 1 ते 1 वर्सां म्हणसर जांकां पुल्मा भरून येता, ब्रोंक्युलायटीस म्हणून इन्फेक्शन जास्त प्रमाणान जावपाक शकता. आता चिकन पॉक्स जे आमी म्हणटा, वेरिसेला, दॅट्स ऑल्सो अ व्हायरल इन्फेक्शन ओनली. हँड, फूट, माउथ इज ऑल्सो अ व्हायरल इन्फेक्शन जे कॉक्साकी व्हायरसान जावपाक शकता. आनी एक तरेचें इन्फेक्शन म्हणल्यार बॅक्टेरियल. आता जी इन्फेक्शन्स व्हायरल आसता मोस्ट ऑफ द टायम न्ही मायल्ड इन्फेक्शन जावन ती वतात. लकीली भुरग्यांक चड त्रास जायना व्हायरल इन्फेक्शनाचो. बट हेंच सपोज इन्फेक्शन बॅक्टेरियल जालें, लंग्साक पावलें, न्युमोनिया जावन त्रास जावपाक शकता. कानाच्या भितर म्हणल्यार मिडल इयर इन्फेक्शन आमी जे म्हणटा तो टायटिस मिडिया, तें जावपाक शकता. पोटाचें सिवियर इन्फेक्शन, आतां टायफॉयड इज अनदर टायप ऑफ bacterial infection which is seen in kids.
आणि स्किनाची आमी म्हणले की पावसातून विंटरान थंड दिसांनी एक्झिमा एटोपी बी ज्या भुरग्यांक आसता म्हणजे ऑलरेडी जे कातीक सेन्सिटिव्हिटी आसता पळय ते ही बॅक्टेरियल इन्फेक्शनान एब्सेस जावप फोड येवप हे चान्सीस चड दिसून येता. सो दीस इज यू मीन टू से हे क्लायमेटाक लागून म्हणजे हवामानाक लागून जाता हेचे म्हणजे हे सुद्धा एक प्री डिस्पोजिंग फॅक्टर की हाका लागून ते चड एक्झिजरेट जाता. तांकां एक नॅचरल तांकां एक तशें आसता टेंडन्सी बट ड्युरींग दीस सीजन ह्या वातावरणान तांकां अशें पोशक हे मेळिल्ल्या कारणान ते आनीक चड फ्लॅर अप जाता. एक्झॅक्टली. म्हाका सांगा डॉक्टर ही जेन्ना आमी पळयता तुमी सांगले तातूंत हाची चिन्ह किंवा लक्षणां खंयची आसतात चडशी म्हणजे यू कॅन कॅटेगरायज की बाबा ह्या कॅटेगरींतली ह्या कॅटेगरी अशी तुमी आमकां विस्तारान सांगूं शकता. आता आमी जेन्ना रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स म्हणले विच इज क्लासिफाईड एज ARI अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हातून जेन्ना अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जाता न्ही म्हणल्यार इट इज नाकाची थंडी नाक वावप रायनायटीस जे आमी म्हणटात शिको येवप कंटिन्युअसली ताळ्याची थंडी जावन टॉन्सिल्स फुलतात टॉन्सिलर एनलार्जमेंट भुरग्यांक गिळपाक त्रास जाता धाकटी एकदम भुरगीं आसता न्ही खूब लाळ स्टार्ट जाता गळपाक तोंडांतल्यान तेन्ना कळपा जाय पेरंट्सांक की हांकां बाबा ताळ्याचे थंडी जाल्या खावपाक त्रास जाता इनटेक कमी जाला सो टॉन्सिलर एनलार्जमेंट फेरेंजायटीस जे आमी म्हणटात ते आसपाक शकता. अशाच प्रकारे कानाचे जेन्ना इन्फेक्शन सुरू जाता भुरग्यांनी युजली सम बेबीज न्ही आता थोडी भुरगीं कितें आसता बॉटल फिडींग जे आमी सुरू करतात पळय ब्रेस्ट फिडींग इज द बेस्ट फॉर द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 months एनीवेज आनी बॉटल दिवपाक जायना सो जेन्ना हे बॉटल फीड बी आसता तेन्ना कानाचे इन्फेक्शन दॅट इज युअर ऑटायटीस मिडिया जे इन्फेक्शन जाता ते जास्त प्रमाणान दिसून येता तेन्ना थंडी जाली की रोखडे कान व्हांवपा लागता कान दुखून भुरगीं खूब रडटात कळना पेरंट्सांक पालकांक कळना की कित्या खातीर जोर येता कित्या खातीर भुरगो इतलो चिडचिडो जाता पण दे कॅन हॅव द इयर पेन अँड इयर इन्फेक्शन. हेच जेन्ना आमी लोवर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट म्हणटात पळय तेन्ना भुरग्यांक फास्ट ब्रिदींग श्वास घेवपाची रेट वाडटा त्रास जाता श्वास घेवपाक तांकां पुलमां भरिल्लीं आसता म्हणटकूच तांकां श्वास नॉर्मल जे भुरगे एक 30 ते 40 सपोज एका मिनटाक 30 फावटी श्वास घेता तीच रेट जी रेस्पिरेटरी रेट आसता ती मोर दॅन 40 मोर दॅन 50 अशी जाता. सो त्या टायमार पालकांनी मातशें लक्षपूर्वक पळोवचें पडटा की हें सपोज आसलें इट इज वन ऑफ द डेंजर सायन्स. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आवाज येवपा लागता ब्रीथ करता आसतना सो देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ नॉयझीस हांव डिटेलान वचना बट एक गोष्ट की जेन्ना ब्रीथ करता आसतना तुमकां सपोज म्युजिकल सावंड कू कू असो आवाज जो येता पळय दॅट इज अगेन अनादर लक्षण की चेस्टान थंडी आसपाक शकता. भुरगो सारको फीड घेना भुरग्याचे युरीन कमी जावपाक लागला ऑल्टर्ड सेन्सोरियम म्हणल्यार कितें नॉर्मली खेळटा भुरगो इवन इन व्हायरल इन्फेक्शन न्ही भुरग्यांक चड त्रास जायना कित्याक जोर येता तेन्ना मातसो जाम आसता बट बिटवीन द फीवर एपिसोड्स ही इज एब्सोल्युटली फायन ही इज नॉर्मल सो ते 2 ते 3 दिसांनी भुरगो सारको जाता बट सपोज हे जे पिरियड्स ऑफ एक्टिविटी भुरग्याची देवली सारखे भुरगे हें घेना फीड घेना लेथार्जीक आसा दीज आर सायन्स ऑफ म्हणजे वेरेन यू हॅव टू इंटरवीन फास्ट. आता गॅस्ट्रोएन्ट्रायटीस हांवें म्हणलें न्ही की तातूंत पोटान दुखप वॉमिटींग जावप लूज मोशन जावप हेंय बी लूज मोशन्स एकदां सुरू जाले की 3 ते 4 दीस तरी उरतात. इट इज नॉट दॅट एक दिसान टॅबलेट घेतली की संडास बंद जाता अशें नासता. खूब पेरंट्सांक चिंता जाता की अरे हे 3 दीस 4 दीस मोशन्स चालू उरता इन्फेक्शन कशें कमी जावना मेडिसीन सुरू जाली जाल्यार बट आमी भुरग्यांनी कसलीच असली टॅबलेट दिनात जे मोशन स्टॉप करपाचे बिकॉज इट हॅज टू गो इन्फेक्शन सेटल जातलें तेन्ना तुजें लूज मोशन कमी जातलें. सो हे आतां जेन्ना गॅस्ट्रोएन्ट्रायटीस जाता भुरग्यांनी तेन्ना वॉमिटींग जर इतलें जालें की इनटेक कमी जालो भुरग्याचो युरीन आउटपूट मुताचें प्रमाण कमी जालें हडुळें दिसपाक लागलें मूत आनी लेथार्जीक एक्टिविटी भुरग्याची कमी जाली दीज आर द डेंजर सायन्स वेरीन यू हॅव टू इंटरवीन अर्लियर बेगीतले बेगीन आमी ते एक्ट करपाक जाय. म्हणजे यू हॅव टू टेक द चायल्ड म्हणजे ह्या भुरग्याक दोतोरा कडेन व्हरप गरजेचें अशा वेळार आनी योग्य दोतोरा कडेन व्हरप म्हणजे हांव अशें कित्याक म्हणटा की वेन इट इज अ मॅटर ऑफ द ल्हान भुरग्यांचें जेन्ना दुयेंस आसता तेन्ना आनी आजकाल सुदैवान गोंयांत सगळे कडेन पेडियट्रिशियन म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे डॉक्टर अवेलेबल आसतात तेन्ना जेन्ना योग्य अशें दिसतात तेजा किंवा जाचेर तुमचो विश्वास आसा अशा मनशा कडेन तुमी डॉक्टरा कडेन वचप गरजेचें आसा. डॉक्टर जस्ट टू सम अप हांव अशें 2 गजाली सांगता म्हणजे हायलायट करता कारण खूब म्हत्वाचें आसता. तातूंत एक तुमी सांगलें की
ज्या भुरग्यांक आमी सगळे जाण म्हणटा की ल्हान भुरग्यांक 6 म्हयने तरी आवयचें दूद दिवप गरजेचें, पण आजकाल इट इज बिकम मोर ऑफ अ फॅशन आनी स्पेशली इन अ सिटी म्हणजे इन अ प्लेस लायक गोवा म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली आय शूड से अख्ख्या देशान गोंयान ल्हान भुरग्यांक भायले म्हणजे डब्याचें दूद दिवपाचे किंवा बाकीचे भायले दूद दिवपाचे प्रकार चड आसात. दीस व्हेरी अलार्मिंग सायन आनी डॉक्टरान आतां सांगलां की ज्या भुरग्यांक अशें आवयचें सोडून भायले किंवा डब्याचे किंवा खंयचें दुसरें दूद बी दितात जाका आमी टॉप फिट्स म्हणटा जाका लागून त्या भुरग्यांक चडशे कानाचे किंवा ताळ्याचे त्रास जातात विच इज व्हेरी कॉमनली सीन. सो म्हणजे हांव तुमकां ह्याच खातीर परत सांगता की ह्या सगळ्याक जे तुमी टीव्हीचेर एडवर्टिजमेंट किंवा तो शेजारी दिता म्हणून हो दिता बाय दिता म्हणून मावशी दिता मावशी जावन काकी दिता अशें पडनासतना आवयचें दूद पयले 6 म्हयने इज द बेस्ट. ताका आनी खंयचोच अल्टरनेटीव ना, पर्याय ना आनी इट इज निसर्गान दिल्लें आसा. तातूंत सगळें डायजेशनाक वेवस्थीत आसा, भुरग्याची प्रतिकार शक्ती वाडटा, ताका योग्य तो आहारय मेळटा आनी आवयचें हें काम आसा की तेणें आपल्या भुरग्याक आपल्या आंगा वयलें दूद दिवप. बरोबर दोतोर? Correct. आनी दुसरें तुमी सांगलें की ह्याच खातीर सांगता की खूब भुरगे पेरंट्स आसतात ते पॅनीक जातात म्हणजे किंवा जोर थांबलो ना किंवा 2 दीस ताका पातळ संडास जाले मागीर ते कितें करता आज ह्या दोतोरा कडेन गेले वखद दिलें कमी जावना दुसरे दिसा दुसऱ्या दोतोरा कडेन तिसऱ्या आनी फॉर्च्युनेटली ऑर अनफॉर्च्युनेटली लास्ट डॉक्टर आसता पळय तो ही टेक्स द क्रेडीट की तेचे कडेन गेले एका दिसान थांबले. सो दॅट इज नथींग मॅजीक इन दॅट. बेसिकली जशें डॉक्टरान सांगलां अशें खंयचेच मॅजीक ट्रिटमेंट ना. हे तुमी आज वखद दिलें आनी फाल्यां तुमचो संडास थांबलो. जाचें रूट कॉज आसा जशें डॉक्टरान सांगलें तें पयलीं ट्रीट करपाक जाय मागीर संडास जावपाचें प्रमाण आपुणूच कमी जातलें आनी तें भुरगे वेवस्थीत नॉर्मल स्टेटीचेर येवं शकता. सो डोंट बी पॅनीक अनलेस इट एग्रिवेट्स किंवा ते वाडत वता किंवा ते पयलींच्या पेक्षा भुरगे जे कंडिशन आशिल्लें तें आनी चड बाबा वर्सन जाता जाल्यार यू कॅन बी लिटल पॅनीक आर गो टू म्हणजे गो फॉर सेकंड ओपिनियन आय कॅन से. म्हणजे पण हें लक्षांत दवरप कारण कितें आसा भुरगें म्हणलें काय खंयचो आवय बापूय मातशे मोर सेन्सिटीव असतात. Yeah. डॉक्टर जेन्ना तुमी सांगलें की डेंजर सायन तातूंत तुमी आनी एक गोश्ट सांगला की ल्हान भुरग्यांक जेन्ना अशें खरस मारपाक लागता खूब म्हणजे ते कू आवाज येता किंवा आनी जे ब्रेथींग ताचें रेट वाडटा म्हणजे कळटा ते पोटा वरसून किंवा Correct. छातये वरसून. Yeah. सो अशें जेन्ना तुमकां दिसून येता तेन्ना बेगोबेग दोतोरा कडेन वचप तेन्ना तुमी ना ताका अशें जाता ताका खुबश्या फावटी थंडेन अशें जाता किंवा पावसान अशें म्हणून तुमची तकली लडयनासतना गो टू द रायट डॉक्टर अँड ताचो ओपिनियन किंवा ताचो सल्लो घेवन तुमी योग्य ते ट्रिटमेंट ताका सुरू करप. डॉक्टर जेन्ना आमी हें आनी एक पळयता की हे थंडेचे आनी एक विचारतलो हांव तुमी कातीची दुयेंसां सांगली पण हातूंत दोतोर जे आसता पळय की तेन्ना थोड्या दुयेंसांच्यो फुगाव किंवा आनी कितें जोर येता किंवा ताका थोडी बॅक्टेरियल आसूं शकता हाचें कितें हाव टू डिस्क्रिमिनेट म्हणजे केन्ना पेशंटाकूय कळना डॉक्टरूय मातसो कन्फ्यूज जावं शकता. सो वॉट आर युअर म्हणजे यार्ड स्टिक कितें तुमचें? सो फुगाव जेन्ना म्हणटात चिकन पॉक्स हय. हातून जोर 1-2 दीस पयलीं येवन पूर्ण बॉडीक फोड बारीक बारीक येवपाचे चान्सीस येतात. बरोबर. आता हे फोड कसले असता उदकाचे फोड येतात करेक्ट. आणि पयलीं तुजे पोटार फाटीर अशें दिसतलें आनी मागीर हे स्प्रेड जाता हाता पांयार. इट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटम सेंटराक Correct. जावन मागीर ते सरावंडींग स्प्रेड जाता. आतां हें दुयेंस जेन्ना सुरू जाता जोर 3 दिसांनी वता जोराचे प्रॉब्लेम नासता बरोबर. बट हे फोड जे जातात भितर तोंडान येवपाक शकता केंसान भरपूर येतात हाता पांयाक येतात. सो हे जे फोड आसता ताका 7 ते 10 दीस लागता निवळपाक आनी ड्युरींग दीस पिरियड न्ही हो जो भुरगो आसता तो इन्फेक्टीव आसता. बरोबर. म्हणटकूच कितें जाता एकट्याचे दुयेंस दुसऱ्याक आतां एका घरान 3 भुरगीं आसा एकट्याक चिकन पॉक्स सुरू जाले म्हणटकूच आनी एक 4-5 दिसांनी यू कॅन एक्सपेक्ट दॅट other one to दुसऱ्याक get it. आनी मागीर ते कोण धाकटे आसा ताकाय बी सुरू जावपाचे चान्सीस आसा. सो दिस इज चिकन पॉक्स इन्फेक्शन. एक गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना हे असले इन्फेक्टीव कंडिशन्स आसतात पळय पेरंट्सांक टेन्शन पडटा की स्कूल चुकता भुरग्यांक. बट सपोज मातशे एक 4-5 दीस घरा दवरून स्कुलान धाडले जाल्यार ह्या भुरग्यांक कितें जाता दे बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर किड्स. एब्सोल्युटली. आणि ह्या भुरग्याक ताजे म्हण फुगाव वता ताजे पण स्कॅब्स म्हणून आसता काळे जे गोष्टी सुरू जातात पळय ते कवळा पडटा खवळा कशें येता. सो जेन्ना हे पडपाक लागता पळय दॅट टायम ऑल्सो द चायल्ड इज इन्फेक्टीव आनी तो दुसऱ्याक स्प्रेड करपाक शकता. सो युजली जेन्ना असली कातीची दुयेंस लायक चिकन पॉक्स हँड फूट माउथ असलें की कंप्लिटली सेटल जाय म्हणसर स्कुलाक धाडपाची इज नॉट द रायट थिंग. तुम्ही मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर तुमकां दितात कित्याक डॉक्टर्स ओनली एडवायस यू टू स्टे ॲट होम वेन यू हॅव दिस कायंड ऑफ इन्फेक्शन.
बरोबर. सो हे एक हांव लोकांक आमकां सांगपाक सोदता. परत हांव Another हेच thing- रिपीट करता ह्याच खातीर की सारकें लक्षान वचचें की खूब फावटी पेरंट्सांक कितें दिसता म्हणजे आय डोंट नो वेदर आय शूड से फॉर्च्युनर इवन फर्स्ट स्टँडर्डान सुद्दां ताका सिलेबस चुकता म्हणून जे आसतले सिलेबसाचे अल्फाबेट्स A to Z पण तरी सुद्दां पेरंट मातशे कन्सर्न आसा ओवर कन्सर्न. ह्या ओवर कन्सर्नाक जाता कितें जशें हांव फक्त ह्याच खातीर सांगता की पेरंट्स आर मोर एन्शियस तांकां बेगींतल्या बेगीन स्कुलान धाडप अशा घाई गडबडीक लागून ताका एडेक्वेट रेस्ट मेळना एक जालें. दुसरें म्हणजे हें एका भुरग्याचे दुयेंस बाकीच्या भुरग्यांक जाता सो यू आर इनडायरेक्टली बींग द कॉज फॉर द इलनेस ऑफ द अदर स्टुडंट्स हें दीस आय वूड कॉल इट अ सिवीक सेन्स. तेन्ना ह्या खातीर तरी तुमी ते भुरगे सारके पुराय बरे जाय जशें डॉक्टरान सांगलां की ते कातीचे जे फोड आसता तेचे ते खवळे येतात ते खवळे सारके निवळ्या उपरांत वचप योग्य जातलें. डॉक्टर कडेन ज्या डॉक्टरा कडेन तुमी कितें तो तुमकां सर्टिफिकेट दितलो सो सर्टिफिकेट इज नॉट अ इशू आनी थोडोसो अभ्यास बाबड्याचो आसलो जाल्यार तुमी घरा घेवं शकता. म्हाका दिसना की ताचें कितें थिसीस चुकतले किंवा ताची PhDची एग्जाम चुकतली अशें काय एकदम डोंट बी ओवर पॅनीक. डॉक्टरान तुमी कितें तरी फुडें सांगतले. सो आनी एक कंडिशन जे आमी फाटले समर सिजन जून जुलय म्हयन्यान खूब पयलें गोंयान दॅट इज हँड फूट माउथ इन्फेक्शन वीच इज अगेन आनी एक व्हायरल इन्फेक्शनूच तें. तातूंतय बी फोड अशेंच उदका सारकें येता बट टिपिकली हातार पांयार आनी तोंडा भितर फोड येता आनी खूब जाणांक खूब पेरंट्स इनफॅक्ट तेन्ना कन्फ्यूज जातालीं हें चिकन पॉक्स हँड फूट माउथ. सो हँड फूट माउथान कितें जाता न्ही आमची पूर्ण बॉडी आसा ती अफेक्ट जायना. जे फोड येता ते रेस्ट्रिक्टेड टू द हँड हाता म्हणजे पाम्स सोल्स तळव्यांक तोंडान भितर येवपाक शकता फोड गिळपा त्रास जावप ते आनी बटक एरिया कुल्या कडेन चड येतात फोड. हांव हें कित्या खातीर सांगता थोडी आतां चिकन पॉक्स कितें आसता न्ही एक फावटी इन्फेक्शन जालें की इट कॉजेस इम्युनिटी इन द बेबी. सो युजली सेकंड टायम थर्ड टायम अशें चिकन पॉक्सचे फुगावाचें इन्फेक्शन जायना. बट हो हँड फूट माउथ हो असो व्हायरस आसा की डिफरंट टायप्स ऑफ व्हायरस कॅन कॉज हँड फूट. म्हणटकूच आतां एका वर्सान 3 फावटी सुद्दां हँड फूट माउथ जावपाक शकता. सो जेन्ना पेरंट्स येतात की हाका चिकन पॉक्स येवन गेला परत चिकन पॉक्स आयला सो हें जावपाक जायना म्हणून एक लक्षान दवरपाचें की द एरिया ऑफ अफेक्टेड जे बॉयल्स असतात पळय ते डिफरंट आसता हातून चिकन पॉक्सान आनी हँड फूट माउथ डिसीजन. डॉक्टर तुम्ही अनेक महत्वाची गोष्टी सांगल्या आम्ही उलयतना की थोडी दुयेंसां त्या सिजनान कॉमन आसता आणि म्हणजे जशें तुम्ही सांगले की पावसान एक थंडी जावं शकता. तुम्ही अनेक सांगले जाका अस्थमॅटीक प्रॉब्लेम आसा तो मातसो एक्झॅजरेट जावं शकता मे बी ड्युरींग जेन्ना पोलन्स किंवा झाडांक ती फुलां येतात हें एक आसूं शकता. तरी पण तांची कारणां तुमच्या मतीन खंयची आसूं शकता की वीच कॅन बी म्हणजे ताका एक मातशें अवॉयड करूं शकता की बाबा थोड्या भुरग्यांक आयस्क्रीम खाल्या पर्यंत थंडी जाता वी नो इट पण कितें भुरग्यांक आयस्क्रीम इज मोर टेम्पटिंग तो खंय तरी गेलो काय खंय तरी खावंक सोदतलोच बट इन दीस सिच्युएशन लायक वॉट आर द कॉजीस अँड हाऊ वी कॅन प्रिव्हेंट इट. सो आतां आमी एक एग्जाम्पल घेवया विंटर सिजनाचें. सो भायर जेन्ना थंड आसता तेन्ना आमची जी बॉडीची इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकार शक्ती जी आमची आसता ती मातशी कमी जाता बिकॉज दी मेटाबॉलीक रेट म्हणून आसता पळय ती वाडटा इम्यून सिस्टम स्लायटली इज ऑन द लोवर सायड. सेम थिंग इज विथ द किड्स. सो भुरग्यांची जेन्ना इम्यून सिस्टम मातशी देंवता इन द विंटर सिजन आनी कितलेशेच जीव जंतू आमच्या सरावंडींग आमच्या भोंवतणी आसता ते रोखडे तांकां अटॅक करतात. अनदर रिजन इज आतां भुरग्यांची न्ही दे आर ग्रोईंग किड्स आमचे भशेन दे आर नॉट अडल्ट्स रायट. सो तांची जी ही रोग प्रतिकार शक्ती जी आसा ती डेव्हलॉप जाता इट इज नॉट कम्प्लिटली डेव्हलॉप अँड ड्युरींग दीस टायम ह्या टायमार जे जीव जंतू तांच्या बॉडीन एंटर करता ते फायट करपाक दे हॅव टू डेव्हलॉप फिवर दे हॅव टू डेव्हलॉप दीस सिम्पटम्स ऑफ कॉफ अँड कोल्ड आनी ह्याच प्रकारे तांकां एंटीबॉडी डेव्हलॉप जातले. सो जेन्ना इम्यून सिस्टम डेव्हलॉप जाता साहजीक आसा की एक 6 ते 8 तरेची इन्फेक्शन्स म्हणल्यार रिसर्च हॅज प्रोवन दॅट एका वर्सान सुद्दां सपोज तुमच्या भुरग्याक 6 ते 8 थंडी खोकली जोर अशें आयलें इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तशेंच 2 to 3 एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन सपोज एका वर्सान जालें विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो ही एक कारण आसा की तांकां परत परत थंडी खोकली जावपाक शकता. थंड हातून आनीक दुसरें कॉज म्हणल्यार कितें भायर वचन दिसना न्ही आमकां. भायर जेन्ना थंड चड आसलें आमीच म्हणटा भुरग्यांक घरा बसात तुमी दारां बंद करया नाल्यार चड थंडसाण भितर येतली. सो ह्या हातून कितें जाता एकट्याक सपोज मातशें इन्फेक्शन आसलें न्ही ते 4 जाणांक स्प्रेड जावपाक शकता. आनी सेम थिंग इन स्कुलान सुद्दां सपोज तशें जालें एकट्या भुरग्याक जर थंडी खोकली आसली दे स्प्रेड इट टू दी अदर किड्स एज वेल. आनी एक गोष्ट म्हणल्यार ह्या विंटर सिजनान कितें जाता आमचे जे नाकाचे लायनींग म्युकोजा आमी जे म्हणटा ते मातशें
ड्राय जावन येता, कोरडे जाता. सो जे जीव जंतू दॅट इज ऑफ द फर्स्ट बेरियर न्ही, दॅट इज लायक आवर गार्ड. आमचे जे गार्ड असता बिल्डिंगेक, सिक्युरिटी गार्ड टू प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ दिस डेंजरस ऑर्गॅनिजम्स न्ही. सो ते गार्ड मातशे हें जाता, मातशे लेझी जाता ड्युरींग विंटर्स. सो हे ऑर्गॅनिजम्स, हे जंतू जेन्ना नाकाच्या म्युकोजाचेर बसता ते बेगीन इन्फेक्शन स्प्रेड करचे शकता. तशेंच इवन टॉन्सिल्सचे मातशे जर्म्स बसले टॉन्सिल फुलून येता, ताळो फुलून येता. सो हे हिवाळ्यांतली दुयेंसां. तशेंच रेनी सिजनान सुद्दां ह्युमिडिटी खातीर न्ही, जास्त ह्युमिड असले म्हणटकूच चड जीव जंतू सरावंडींग आसपाक शकता. आनी थोडीं भुरगीं एवरी टायम वेदर चेंज जालो की तांकां बादता. बिकॉज ऑफ दीस हे व्हायरल जेन्ना वाडटा पळय, वेदर चेंज जालो, सामकी गरमी इतल्यान मातशें थंड जाता, मदींच पावस पडटा. आनी फाटल्या दिसांनी आमचे गोंयचे वेदर सामकेंच अनप्रेडिक्टेबल आशिल्लें. पावस इवन इन सप्टेंबर ऑक्टोबरान सुद्दां भरपूर पावस पडला. सो त्या सिजनान चान्सीस चड आसता की दुयेंसां कॅच करपाची. देर आर सम किड्स न्ही हू ऑल्सो हॅव अंडरलायंग कंडिशन. म्हणल्यार कितें, थोडीं जाणां अलर्जीक रायनायटीस म्हणून आसता. फूल टायम मातशें रनी नोज जावप, नाक ब्लॉक जावप, स्निफलिंग एपिसोड्स. सो दीस इज एलर्जीक रायनायटीस. आनी ह्या भुरग्यांक अशें वातावरण चेंज जालें की बातपाचे चान्सीस चड आसता. तशीच खोकली सर्दी ह्या भुरग्यांक मातशी चड आसपाक शकता. विझींग ह्या भुरग्यांक मातशें चड आसपाक शकता. सो बेसिकली तुमी जेन्ना आमकां विस्कडोन सांगला हातून 2-3 गजाली मतीन दवरपाचें हें आसा की एखाद्या भुरग्याक एक 7 किंवा 8 6 ते 8 फावटी, लेट्स पुट इट इन लिटल वायडर झोन, जर थंडी जाली वर्सान जाल्यार इट इज नथींग टू बी वरीड अबाउट. की लोकांक दिसता ना तांकां बाबूक परत परत थंडी जाता, बायक परत परत थंडी जाता. सो इट इज नथींग टू वरी अबाउट, डोंट बी सो पॅनीक. तशेंच इवन पातळ संडासाक जावप, एक तुमी म्हणलें एक वर्साक 4 फावटी, 2-4 फावटी जावं शकता, म्हणजे एपिसोड्स, विच इज ऑल्सो क्वायट कॉमन. आणि प्रत्येक फावटी म्हणजे यू नीड नॉट बी पॅनीक. हाच प्रमाणे आनी एक गोष्ट डॉक्टर हांव विचारता ह्या खातीर की आतां दिसान दीस तरेतरेची वाशिनां येत असतात. एवरी डे देर इज सम एवरी अनदर 1-6 मंथ म्हणटा तशें नवें. आनी एवरीबडी इज म्हणजे एवरी पॅरंट, आणि आय एम नॉट सेईंग इवन म्हणजे डॉक्टर केन्ना ना हाका हेचें वाशीन आसा, हेचें हें वाशीन आसा. सो इज दीस मोर एडवायजेबल टू टेक वॅक्सीन फॉर स्मॉल डिसऑर्डर्स ऑल्सो, काय इज इट बेटर टू डेव्हलप युअर इम्युनिटी एज यू सेड. कारण तुम्ही थोड्या वेळा पयलीं म्हटलें की ह्या भुरग्यांची इम्युनिटी प्रतिकार शक्ती हळूहळू अशा पद्दतीनच वाडटा. इनफॅक्ट तुम्ही म्हटलें म्हणून आय एम जस्ट एडिंग टू वन, अशा खूप घरांनी आम्ही पळयता, म्हणजे दॅट इज स्टडीज अशें तुम्ही म्हणटात की जे लोक परत परत जमीन पुसतात ते म्हणजे हें घालपाक म्हणजे डिसइन्फेक्टंट घालून, त्या भुरग्यांची प्रतिकार शक्ती कमी जाता कारण दे आर नॉट एक्सपोज टू दॅट ऑर्गॅनिझम. सो इट इज वन वे. जशें तुम्ही म्हटलं की भुरगीं भायर वचप, भुरगीं खेळप, शाळेन वचप, ह्या सगळ्याच वातावरणात जेन्ना ते एक्सपोज जाता त्यांची हळूहळू प्रतिकार शक्ती वाडटा, विच इज डेव्हलपिंग देअर ओन इम्युन सिस्टम, विच इज गूड. सो म्हजो क्वेश्चन हाचे बद्दल आशिल्लो की जी म्हणजे आतां कितें थोडी रिजनेबल सावंड आसा, इट शूड टेक बेळ, बट प्रत्येका बारीक बारीक हाका सुद्दां वाशिना किंवा हें घेवप, हाव फार इट इज एडवायजेबल, ऑर इवन आय विल पुट अनदर वे, इवन फॉर स्मॉल थिंग्स समटायम्स पीपल टेंड टू गो फॉर एंटीबायोटीक. तातूंत हांव डॉक्टरूच आसा अशें म्हणना, म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंत सामील सगळेच कोण कोण आसता ते सांगता. एक सामील कोण आसता केन्ना पेरंट्स आसतात, ते पेरंट्स कितें करतात ना व्हडल्या बाबूक ते दिल्ले, ते दिवन ताका बरें दिसलें, ते मागीर धाकट्या बाबूक दितात. ताच्या फुडले अनेक शाणे लोक असतात, लेट मी बी व्हेरी फ्रँक. दे ट्रीट, तांकां कितें दिसता ल्हान भुरगे म्हणजे हाफ किंवा 1/4 एडल्ट. म्हणजे समज हांव फूल पॅरासिटामॉलची गुळी घेता जोरा खातीर, जाल्यार बाबूक अर्दी दिवप. जर तो 12 वर्साचो आसा जाल्यार 6 वर्साचो जाल्यार ताका पाव दिवप. म्हणजे असं म्हणजे दे जस्ट म्हणजे ल्हान भुरगो म्हणजे 1/4 ऑफ द एडल्ट किंवा 1/8 ऑफ द एडल्ट किंवा हाफ ऑफ द एडल्ट अशें ट्रीट करप, म्हणजे अशें समजप. हाव फार दिस इज करेक्ट? दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग. कित्याक आमकां खबर आसा की बेबी, अ चायल्ड इज नॉट अ मिनी अडल्ट. करेक्ट. सो आमी आतां फॉरगेट एन अडल्ट, एक 12 वर्साचो भुरगो आनी 2 वर्साचो भुरगो, हाच्याय बी बॉडीन भरपूर डिफरन्स आसता. सो खूब फावटी अशी, बट आय वूड पुट अ पॉयंट आतां की पेरंट्सनी दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट देअर किड्स. मोस्ट ऑफ द पेरंट्स दे विल नॉट डू लायक दिस. बट जी एक 5 to 8% who are believing की व्हडल्याक दिल्लेंच धाकट्याक हें दिवपाचें मेडिसीन इज एब्सोल्युटली रॉंग. टायप ऑफ ऑर्गॅनिजम्स म्हणल्यार जे जंतू आसता न्ही, जे तांकां अफेक्ट करता ते खूब डिफरंट आसता. सो एक जे सपोज मेडिसीन व्हडल्या भुरग्याक दिलें तेच तूं धाकट्या हाका दिलें ताका इफेक्ट येवचो ना. दुसरें इज ओवरडोज जावपाक शकता. एब्सोल्युटली. सो ल्हान बेबी, आनी आमचे न्ही एज अ पिडियाट्रिशियन आमचे सगळें वेट
आनी वेटा प्रमाणे कॅल्क्युलेट केल्ले डोजीस आसता बरोबर. विच वी हॅव लर्नड ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स. बरोबर, एब्सोल्युटली. म्हणटकूच पेरंट्सांक हाफ द डोज आनी 1/4 द डोज Dose केलें जाल्यार इज एब्सोल्युटली रॉंग. हय डॉक्टर हांव मातसो Second- इंटरव्यू करता एक्सक्यूज मी. डॉक्टर कितें सांगता तें फक्त तुमकां हांव मातशें स्पश्ट करून ह्याच खातीर सांगता की सारकें समजून घेयात. एखादो एडल्ट म्हणजे समजा हांव गुळी घेता जाल्यार हांव एक फूल टॅबलेट जे बाजारांत अवेलेबल आसा ते घेता. पण जेन्ना आमी हें वखद हेंच कंपोजिशन समज एक वखदाची बाटली इतलें वखद जेन्ना भुरग्याक दिता तेन्ना ताचें कॅल्क्युलेशन ताच्या वजनाचेर आसता. सो 5 मिलीग्रॅम्स पर केजी वेट किंवा अशा पद्दतीन ते कॅल्क्युलेट करूनच डॉक्टर सांगता. सो डोंट बी तुमी तुमचे रफ एस्टिमेट वापरून ताका जें वखद दिता तें काय ताका कमी पडूं शकता किंवा ओवरडोस जावं शकता. करेक्ट. डॉक्टर सो ह्या खातीर मातशें शादूर रावचें आनी जशें डॉक्टरान किंवा पेडियट्रिशनान सांगलां त्याच पद्दतीन ताचें डोसेज शेड्यूल म्हणजे ज्या वखदाची प्रमाण किंवा मात्रा त्याच पद्दतीन दिवप दीस अ रायट वे. डॉक्टर फुडें सांगू शकता. करेक्ट. आनी तुमी दुसरें विचारलें तें एंटीबायोटिक्सा बद्दल. सो आमी हें पयलींच सांगलां की कॉमन कोल्ड जें आसता पळय तें वायरसान जाता. बरोबर. जे ऑर्गॅनिझम दॅट इज कॉझिंग कॉमन कोल्ड इज अ वायरस. आनी अँटीबायोटिक्साक ह्या वायरसाचो कांयच रोल ना. सो जेन्ना वायरल इन्फेक्शन आमच्या बॉडीन जालें न्ही अँटीबायोटीक दिवन ताका वायरसाक आमी मार करतली ऑर ताका अटॅक करतली अशें जावं शकना. इज नॉट पॉसिबल. Not possible. म्हणटकूच इवन थोडी पेरंट्सांक कितें दिसता की अँटीबायोटीक 1-2 दीस ऑफ जोर जर जालो जर काय की मागीर बंद अँटीबायोटीक ना सुरू करप. सुरू करप. सो विच इज नॉट Not रायट. correct. कित्याक व्हायरल फिवराचे तुमी फर्स्ट डे सुद्दां जर अँटीबायोटीक केलो जोर ते 3 ते 4 दीस उरतलोच. बरं. अँटीबायोटीक घालें म्हणून एक दिसान वचचो ना. बरं. आणि दुसरी गोष्ट अगेन आय वूड लाईक टू टेल यू की अँटीबायोटीक हॅज अ रोल ओनली इन बॅक्टेरियल. आता सपोज 3 दिसा वयर जोर आसलो की यू हॅव टू टेक तुजे भुरग्याक परत दोतोरा कडेन वचून एक्झामीन करपाचें गरजेचें. बिकॉज थोडे सिमटम्स जे आसता ते दिसाक फर्स्ट डे दिसना, सेकंड डे दिसना. टॉन्सिल्स फॉर एक्झाम्पल टॉन्सिलर एनलार्जमेंट ताज्या खातीर अँटीबायोटीक दिवप गरजेचें आसतलें. सो डॉक्टर म्हाका दिसता आयच्या कार्याच्या निमतान rather than talking about the illness and the medicine, you also covered different aspects how to tackle with the babies. आणि म्हाका दिसता हें खूब मार्गदर्शक आसतलें आयचें तुमचें उलोवप. आनी मुद्दम तुमी मुजरत वेळ काडून ह्या आमच्या कार्यावळीन सहभागी जाली ह्या खातीर आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तशेंच प्रुडंट मिडियाचे हॅलो डॉक्टर जी टीम आसा तांचे वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.